नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बेकायदेशीर कसिनोचेर जातली कारवाय, विजय सरदेसायाच्या आक्षेपा उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें उतर। दक्षिण गोंय लोकसभा मतदारसंघ जिखपा खातीर चालू आसा रणनीती, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे। सोनसड्याचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर मोटले 5 कोटी रुपया, मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकराची म्हायती। म्हादयचें उदक उडोवपाक सरकारान केन्नाच दिवंक ना मान्यताय, सांगता मुख्यमंत्री। म्हादयच्या मुद्द्या वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक काडलो शेळो घाम। राष्ट्रीय महामार्गाच्या बांदकामा खातीर जाल्ले गेल्ल्यांक दियात लुकसाण भरपाय, सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराची मागणी। आनी सुटना राजधानी पणजेच्या रस्त्यावेली येरादारीची कोंडी, मंगळारा सांतिनेज वाठारांत लागिल्ल्यो गाडयांच्यो लायनी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। बेकायदेशीर कसिनोक बंद उडयतले अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज सभाघरांत केला। आमदार विजय सरदेसाय हांणी गोंयांत सुमार 50 कसिनो बेकायदेशीरपणान चलतात। ह्या 50तले 13 कसिनो आपल्याच मतदारसंघात चलतात। म्हाका सांगात, हांव तुमकां खंय ते व्हरून दाखयता, अशें विजयान म्हटलें। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान जर बेकायदेशीर कसिनो आसत जाल्यार तांकां रोखडेच बंद उडयता अशें म्हणलें। स्पीकर साहेब, मोर देन 50 असले इल्लिगल कजिनो चालू आहा। म्हजे मतदारसंघात 13 चालू आहा। म्हजे मतदारसंघात खूपदा तुम्ही म्हणटा कंप्लेन दिया म्हणून। हांव आतां डायरेक्ट तुका सांगता, म्हाका आपय तुमचो DGP क्लीन चीट दिवपाक सारको फास्ट आहा। ह्या हातून हांव तुका नांव सांगता, एक LIB आहा बबलू म्हणून, तो बबलू न्ही, तुजो हज कमिटी घाला तो बी ताका फुलोवशात फाल्यां। हो बबलू म्हणून एक LIB आहा, तो कलेक्शन करता हफ्ते। हे हफ्ते कोणाक वतात स्पीकर सर? एक कजिनो चलपाक, बोटीचो कजिनो 40 कोटी रुपया गव्हर्मेंटाक फारीक करता। जो स्लॉट मशीन आहा तो 16 कोटी रुपया गव्हर्मेंटाक फारीक करता। हे कोणाक कोण फारीक करना, कोणाच्या तरी बोल्सान पयशे वता। सो कजिनोज तुमच्या गावी, हे तुमचो सरकार, आनी आज तुम्ही 1 वर्स सेलिब्रेट करतात। स्पीकर सर, म्हाका हाजेर एक्शन जाय। एक्शन जर होम मिनिस्टर घेना, युनियन होम मिनिस्टराक हांव लेटर बरयतलो, गोंयांत हे चालू आहा, लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जाता म्हणून। स्पीकर सर, जर लीगल कॅसिनो गोंयांत एलाव आसा, जे लायसनां घेवन गव्हर्मेंटाक रेव्हेन्यू फारीक करतात आनी कॅसिनो चलयतात, आनी कॅसिनो म्हणजे मांडवींतले कॅसिनो आनी हॉटेलांतले कॅसिनो 5 स्टार, ताच्या व्यतिरिक्त जर कोण कॅसिनो चलयता आसत जाल्यार स्ट्रिक्टली बंद केले वयतले। हांव सांगता ना, हांव तुका लिस्ट दिता, म्हजे लिस्ट दी, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची आतांच लिस्ट दी। आतां दिता, आतां दी, हांव आतांच्या आतां सांगता, फाल्यांच्यान चलचें ना। फाटल्या फावट ज्या मतदारसंघातल्यान उणी मतां पडिल्ल्या त्या सगळ्या मतदारसंघाचेर लक्ष केंद्रीत करतलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। या फावट लोकसभेच्या वेंचणुकेत दोनूय सुवाती अवश्य जिखतले असोय विश्वास तानावडेन ह्या वेळार उक्तायलो। ना, तशें कांय ना। कशें आसा की आमी प्रचार आनी प्रसार पार्टीचो आमी सदतीत करत आसा। बूथ सशक्तीकरण अभियानाचो कार्यक्रम चालू आसा। ताका लागून 2 दिसां पयलीं आमच्या पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावडेजी गोंयांत आयिल्ले आनी तांच्यांनी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अश्यो दोनूय बैठका केल्ल्यो। दक्षिणी बैठक करता आसतना बूथ सशक्तीकरण अभियान आनी लोकसभा प्रवास देशभरा भितर 107 मतदारसंघ आयडेंटिफाय केले की जे मतदारसंघ आमी लास्ट इलेक्शनाक हारिल्ले, आनी त्यामुळे ते स्पेशली त्या मतदारसंघा भितर लक्ष दवरून ते मतदारसंघ आमी कशे जिखतले हाची स्ट्रॅटजी आनी तेजें प्लॅनिंग ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा। आनी त्यामुळे गोंया भितर 2 सीट आसात, उत्तरेक आनी दक्षिणेक। आनी पूर्ण दोनूय गेल्या वेळार आमी केवळ 50% रिजल्ट दिवपाक शकले। ह्या वेळाचेर आमी 100% दोनूय सीट जिखून हाडटले आनी 100% यश लोकसभेक सरकार केंद्राक आसा तें परत एकदां घट्ट करपाक संबंद देशभरा भितर ज्या तरेन वातावरण जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता गेल्या वेळार 303 खासदार निवडून जाल्ले, ह्या वेळार 350+ जातले हो पूर्ण विश्वास आसा।
सोनसड्या वयल्या कोयराची विलेवाट लावपा खातीर पालिका 3 कोटी रुपया खर्च करतले तशेंच दर दिसाच्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक लेगीत शेड उबारतले देखून फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर सोनसड्या वयल्या कोयराचो विलेवाट लायिल्लो लोकांक पळोवपाक मेळटलो अशें मडगांवचो नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले. मंगळारा सोनसड्या खातीर रोड मॅपचे खर्च मंजूर करपा खातीर पालिकेन खास बसका दवरिल्ली. त्या बसके उपरांत नगराध्यक्ष उलयतालो. वयले आमी एस्टिमेट तयार केल्यात जशें आतां मिटिंगेक जालें ते प्रमाणे आनीक म्हाका तरी खात्री आसा अवघ्या एक 3-4 म्हयन्या भितर सनसेडावर 100% रिजल्ट सगळ्या मडगांवकारांक पळोवपाक मेळटलो. कारण आमी त्या तिडकीन तितले पोट तिडकीन काम करतात. म्हजे आमदार दिगंबर कामत, फातोडेचे आमदार जे आमी सहकार्य घेतात, तांचे कावन्सिलर आमकां सगळे सपोर्ट करतात फातोडेचे, सगळे कावन्सील हे करतात रेग्युलर. हांव तर डेली मॉनिटर करता. तुमच्या प्रेसान पळयलां हांव रेग्युलर चीफ ऑफिसर मायसेल्फ इंजिनियर सगळे टीम आमी रेग्युलर मॉनिटर करतात. आज पासून सकाळीं हांव 8 वरांचेर गेल्लो. 8 वरांचेर वचून थंय वतकीर मातशें येयलें भायर दुसरे कडेन भोंवपाक वता येना कारण अशें आंगार कितें हें जालें बी जाता म्हणून आमी सगळे त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी सगळें प्रिकॉशन काल आमी एक सायडीची रिटर्निंग वॉल कंप्लीट केली ऑलरेडी चालू आसा. प्लस लिचर टँक करतात आमी जवळ 6 लिचर टँक ऑलरेडी काम चालू फूल स्विंग चालू आहा. प्लस एक सायडीचो आमी ह्या सायडीचो लेफ्ट सायडीचो आमी रोड केलो ह्या सायडीन फाटीं एक इश्यू जालो की आमचे ड्रायव्हर म्हणटाले की गाडी वयर चडपाक त्रास घालपाक हालता तरी काल आमी दामोदरान एक रोड तयार केलो. आतां ह्या सायडीचो आमी कॉन्क्रीट रोड करतात ताका लागून ते कॉन्क्रीट सारके जितले आमी थंय आमी गरजेचें आसा आनी तुमकां हांव एश्युरन्स करता कारण एक 2-4 म्हयन्या भितर हे सनसेडा रिजल्ट सगळ्या मडगांवकारांक न्ही जे पयशे आमी मोडटा पळय सगळे 14 फायनान्शियल आमी म्युनिसिपालिटीचेर कांय बर्डन घेना. कितले टोटल अमाउंट टोटल अरावंड आतां एक सद्याक ते रिटर्निंग वाले ते 48 लॅक्साचो कितें टेंडर तातूंत भितर मातशें रिवायज करता आनी कितें आमी पयलीं थोडी वॉल आशिल्ली ती मेसनरी घेतिल्ली ती आमी आतां कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉलाचो डिफरन्स रिवायज ताणें थोडें कितें केलां अशें करून जवळ जवळ एक रिटर्निंग वॉल आमी बाउंड्री रिटर्निंग वॉलूय बांदता आमी ताजो जो एस्टिमेट आहा 96 लॅक्स सुमार आनी बाकीचे म्हणजे सगळे बारीक बारीक एस्टिमेट 12 लाख 34 लाख अरावंड एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करूना रफली अरावंड एक व्हडले एस्टिमेट रिटर्निंग वॉलाचो एस्टिमेट आहा म्हणटा तो जवळ जवळ 94 लॅक्साचो. गोंय विधानसभेचे दुसऱ्या दिसाचे अधिवेशन म्हादयच्या उदका वयल्यान बरेंच तापले. म्हादयचें उदक वळोवपाक गोंय सरकार कर्नाटका सरकाराक तेंको दिता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हादय वळोवपाक दोनूय सरकाराची मान्यताय आसा अशें विधान केलां. तें खरें काय फट अशें विचारीत विरोधकांनी सरकाराक धारीर धरले. ह्या वेळार कर्नाटका वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अशी विधानां कांय जाण करतात अशें अप्रत्यक्षरित्या अमित शाह हांचें नांव घेयनासतना उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी म्हणलां. जाल्यार कर्नाटकांत प्रचाराक गेलो म्हूण आपणें म्हादयचें उदक दिवपाचें उतर कर्नाटकाक दिवंक ना. गोंय सरकार म्हादयचें उदक वळोवपाक कसोच दिवचो ना अशें आस्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार सभाघराक दिलां. आमचो युनियन मिनिस्टर अमित शाहान स्टेटमेंट केला गोंयचो गव्हर्मेंट कर्नाटका गव्हर्मेंट दोनूय एग्री जाला विथ द परमिशन ऑफ गोवा गव्हर्मेंट आमी हें उदक दिवपाक डायवर्ट करपाचें सेटल जालें म्हणून हे सारकें काय ना हे स्टेटमेंट मिनिस्टरान स्टेटमेंट काडलो तो सारको काय ना ते ताणें फोल्ड मारल्या काय ना. महाशय इलेक्शनच्या निमित्तान खंय कोणी कितें उलोवंक शकतात तर थंयचे प्रत्येक स्टेटमेंटाचे कॉग्निजन्स घेवन आमी काम करनात. आमी जे काम करतात हॉनेस्टली गोंया खातीर गोंयकारा खातीर म्हादयचें उदक सांबाळपाक जाय प्रोटेक्ट करपाक जाय डायवर्शन करपाक दिवपाक जायना ह्या हेतून आनी ह्या ध्येयान आमी हांगसर काम करतात. गोंयचे जनतेक कळपाक जाय होम मिनिस्टराचे तुमी फक्त इलेक्शनाचे भाशण म्हणून धरतात काय मुखेलमंत्र्याक ताणें सांगलां कितें ताजे मागीर मुखेलमंत्री कर्नाटकान गेला कन्नडिगान उलयला कन्नडिगान भाशण दिलां ताणें कन्नडिगान कितें दिलें तें म्हाका समजना समजना स्पिकर सर ताणें अशेंय दिलां आसत की स्पिकर सर एक मिनीट म्हाका क्वेश्चन म्हजो असो आहा माननीय गृहमंत्र्यान म्हणलें की गोंयचे मुखेलमंत्र्याक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हादयचें उदक आमी डायवर्ट करून म्हादय तुमकां दिली अशी सामकी. आतां
म्हजो प्रश्न आसा मुखेलमंत्री ताजे मागीर गेलो आनी कन्नडान भाशण दिलें तातूंत ताणें म्हणलें ना म्हणून कोण सांगता की हें सारकें आनी आपुणूय बी तुमकां म्हादयचें उदक दिता म्हणून कन्नडिकान म्हणलां आसतलें ताणें म्हाका कांय कन्नड समजना. सो स्पिकर सर हे आन्सर मुखेलमंत्र्यान दिवचें की होम मिनिस्टर उलयता ते खरें ऑफट आनी ताणें भाशण दिलें ताचें अर्थ कितें कन्नड भाशेन कन्नड बी उलोवशी म्हाका समजना ती. सर हें सगळें जाल्या उपरांत तो जे मुद्दा म्हणून विचारता खंयसरूच म्हणजे आमी कन्सेंट केन्नाच दिवंक ना हाज्याय फुडें केन्नाच दिवचें ना. आमी कर्नाटका खातीर म्हादईचें उदक जें म्हादई वॉटर ट्रायब्युनलान एलाव केलां म्हणजे म्हादई तोय बी म्हादई वॉटर ट्रायब्युनलाचो अवॉर्ड आमी सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. सबजेक्टेड टू दॅट आमी प्रवाह जो आहा तो फॉर्म केला तेजें ऑफिस पणजेन जावचें हाज्या खातीर आमी डिमांड केला आनी आमचो कंटिन्युअसली स्पिकर सर हाज्या खातीर प्रयत्न आसतलो. हांवें कन्नडीन कितें उलयलें पळय न्हू हांव कन्नडीनूय बी म्हादईचें उदीक तुमकां दिता म्हणून हांवें सांगोंक ना आनी हाज्याय फुडें केन्ना हांव सांगचो ना हें तुका सांगता. बरें स्पिकर सर प्रश्न ना पळय स्पिकर सर तूं लास्ट क्वेश्चन NH 66 बांदपाक खूब जाणांचे जागे गेल्यात तांकां आयज मेरेन मोबदलो मेळूंक ना. आगशे आनी गोवा वेला वाठारांतल्या लोकांच्या शेतांतली जमीन गेल्या तशेंच पुराय गोंयांतल्या लोकांच्यो जमनी सरकारी कामां खातीर गेल्यात तांकां सरकारान बेगोबेग मोबदलो दिवचो अशी मागणी सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान विधानसभेच्या अधिवेशनात केल्या. स्पिकर सर खूब जाणांचे जे जागे गेल्ले NH 66 बांदपाक लागून जावं हायवेज बांदपाक लागून अजून पर्यंत तांकां खूब जाणांक कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना आनी डिले जायत आसा. तशेंच आमचे हांगासायम जावं आमचे गोवा वेल्या हांगा कितलेच जाणांची शेतां गेल्लीं जावं फार्मर्स तेंची शेतां गेल्लीं मात तेंचे कितें डॉक्युमेंट्स ना हें ना तें ना म्हणून ते डिले करीत आसा. सो हे जे आसा कॉम्पन्सेशन आख्खे गोंयभरांत जे टायम टू टायम दिवचें ही मागणी आसा. तशेंच जे थोड्यांक प्लॉट्स एलोकेट जावपाचे आसले अजून ते डिले जाले आतां इतल्या बेगीन जे आमचे गोंयकारांची जी जागा गेल्या कित्याक खंय ना खंय तांकां दुसरे कडेन कॉम्पन्सेशन दिवपाचें आसा बट अजून पर्यंत तें कॉम्पन्सेशन टायम टू टायम मेळोंक ना. सो हें मातशें जाता तितल्या बेगीन दिवचें म्हणून मागता. मंगळारा सकाळी पणजेत येरादारीची बरीच कोंडी जाल्ली. स्मार्ट सिटी खाला पणजेत सगळ्याक खणून दवरिल्ल्यान सदांच येरादारीची गचमुटी जाता. सकाळी कामाक वचच्या वेळार आनी कामा वयल्यान सुटच्या वेळार पणजेत येरादारीची बरीच गैरसोय जाता. वराची वरां ट्रॅफिक जॅम जाल्ल्यान लोकांक कामाक पावपाक कळाव जाता. गोंयभर रान वाठारांत लागिल्ल्या उज्याक लागून सैमाचेर बरेंच लुकसाण जालां. झाडां पेडां आसल्यात त्या भायर रानवटी जनवारां आनी सुकणीं सोरोप हांचेरूय हावळ आयल्या. हे लुकसाण भरून काडपाक आमचे यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. 250 आपदा मित्रांची भरती केल्या. ह्या फावट ते नवे आशिल्ल्या कारणान तांकां रान वाठारांत धाडूंक नात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. गोंयभर रान वाठारांत लागपी उजो नियंत्रणांत हाडपा खातीर सरकारान प्रभावी उपाय येवजण करची ह्या विशीं नावेलचो आमदार उल्हास तुयेकारान लक्षवेधी सुचोवण्यो मांडले. ह्या खातीर सरकारान अशा जाग्याचेर फायर फायटर पावपाक शकना अशा जाग्याचेर कितें तरी वेवस्था करची पडटली. कारण एक फाटल्या दिसांनी जी घटना घडल्यो त्यो परतून कदाचित जाल्यो जाल्यार तेजेर आमकां कंट्रोल करपाक आमी शकतले. जाल्यार हांव मागता आमचे माननीय मुख्यमंत्री कडेन की अशी कितें तरी वेवस्था आसपाक जाय की रानान सुद्दां समज उजो लागलो जाल्यार ते पावोवपाची अशी वेवस्था आसपाक जाय. तो उजो लागचो न्हू फुडें स्प्रेड जावचो न्हू आनी तेंचे जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आहा ऑर द people under disaster management team जी आमची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तयार करूंक सोदता फॉर द स्टेट ऑफ गोवा हेंकां ट्रेनिंग आयज दिवपाची गरज आहा. दे हॅव टू गो आउट ऑफ गोवा एंड लर्न हाऊ टू कंट्रोल फायर्स, हाऊ दे आर ट्रेनिंग देअर स्टाफ इन अदर फॉरेस्ट एरियाज. तशें जर पळयशात ह्या हल्लीच्या वर्सांनी ह्या वर्साक खूब कडेन उजो लागलेलो आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां फायंड आउट करपा जाय ह्या वर्साकच इतलो कडेन कित्याक उजो लागलेलो आसा. वेदर बिकॉज ऑफ क्लायमेटीक चेंज
कितें आनी कोणी एक्सिडेंटली जाला कितें पर्पजली केला हे आमकां रिजन फायंड आउट करपाचें आसा. हाज्या पयलीं केन्नाच उजो लागूना अँड वी रियली डोंट नो द एक्चुअल रिजन की हो उजो कित्या खातीर लागला. सम से इट इज मॅन मेड, सम पीपल से इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, बट वी एक्झॅक्टली डोंट नो वॉट इज द रिजन. पण हें जें कितें घडलां हें जावचें न्हय, बिकॉज आमच्या म्हादयन थंय आमचे लोक रावतात, आमची घरां आसा थंय, आनी हो जो भंय बाकीचे आमी पळयताले हाज्या पयलीं उजो असो शेतांनी लागतालो, हांगा पण लागतालो, बट दॅट इज एक्सेसिबल. रोखडो थंय उदक घालून पालोवपाक शकता लोक वचून. जेन्ना एक गाडयो त्या सुवातेर पावंक जायना, then I don't know whether these forest officials are equipped with small cylinders at least, where they can carry these cylinders and douse the fire. ते नाहले दिसता म्हाका, कित्याक पोर्रा जेन्ना उजो लागलो तांकां आपयले तेन्ना they were actually, we were in stone age, like झाडाची branches काडून they were dousing out. So ahले धाकटुले cylinder which they can carry and douse off the fire. This is most important, which I mean you all should have the budget for it and equip them with that. म्हाका दिसता आमची जी जनावरां जावं झाडां वो सुकणीं जी कितें आसा ती म्हाका दिसता आमचे नेबरींग कंट्री नेबरींग कॉन्स्टिट्युन्सीन गेलें जाल्यार म्हाका खबर ना, कित्याक ती कोणी मेले आसतली, थोडी आमची नुवें कॉन्स्टिट्युन्सी गेली आसतली, थोडी कोणी दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सी गेली आसतली. ताका लागून म्हाका दिसता आमची जी जनावरां झाडां वो आमची सुकणीं बी ही आमकां नश्ट जाली आसात. हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं जाता ते भाशेन हे जे कोणें उजो घातला हो तेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय. दॅट इज द बेस्ट जोक. देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट 22-23 and we are moving or calling attention on the fire that has happened this year, and the government has no information about it, that they could do nothing, and they are in power and they've got double engine, and because that double engine wouldn't work on the day the fire came, I had spoken to honorable minister also, and I tagged the PMO and I told him that you have no disaster management in place. Disaster management is itself a disaster. So you take help from the PMO, you take help from the highest sources that you have of the double engine, otherwise you will burn Goa. इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट्स जावचे न्ही म्हणून स्ट्रिक्टली एक तर लोकांक संवय आसली काजी आनी परिसरांत उजो घालपाचें तें बंद केलां, लोकांक फॉरेस्ट एरियांनी एंट्री करपाकूय आमी दिना. ओके, आनी त्या खातीर लोकांनी थोडीशी जर काळजी घेत, म्हणजे एक विजयान सांगलें तें बरोबर, हांगा पेट्टा म्हणून थंयसरूय लोक उजो घालपाक लागले. इट इज ट्रू, त्या खातीर इट इज हांवेंनी मॅन मेड म्हटलां, बट कोणाक त्या खातीर स्ट्रिक्टली आमी पुलीस, फॉरेस्ट आनी फायर हाज्या फुडें सामकें स्ट्रिक्टनेस दवरला. आनी कोणूय अशा पद्दतीचो उजो घालता आसतना मेळ्ळा आसत जाल्यार ताका भितर उडोवपाक सरकार फाटीं फुडें पळोवचें ना. सरकार फॉरेस्टाच्या बाबतींत व्हेरी सिरियस आसा, अशे इन्सिडंट्स परत जावचे न्ही. ओके, आनी विथ द हेल्प ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, नेवी आनी हे सगळो कंट्रोलान हाडला. बट जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय हाज्या फुडें ती सगळी प्रिकॉशन्स सरकाराची घेवपाची तयारी आसा. आपल्या जायत्या व्हिडिओंतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी समाज वावुरपी शंकर पोळचीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला. मुरगांव आनी वास्कोन जावपी बॉक्सायटचे प्रदुशणाचो विशय ताचे उक्ताडार हाडलो. बॉक्सायटची येरादारी चड प्रमाणात जाल्ल्यान ताचो धुल्ल वास्को रेल्वे स्टेशनाक कुशीक आशिल्ल्या भारताच्या तिरंग्याचेर हुबला. चड प्रमाणात हुबिल्ल्या धुल्लाक लागून ताचो रंग बदलला. मुरगांव तालुक्यात जावपी ह्या प्रदुशणाचे प्रदूषण मंडळान कांयच पडून गेल्लें ना. सगळ्यांनी हाचेर पुरायपणान दुर्लक्ष केल्लें दिश्टी पडटा असो आरोप शंकर पोळचीन केला. देश सर्वप्रथम आणि हो जो फ्लॅग आहा हे आमच्या देशाचे चिन्ह. हो फ्लॅग सदांच नितळ आसपाक जाय. आयज हे फ्लॅग आख्ख्या गोंयांत मेन जे कोर्ट आहा म्हणनाका, पणजे म्हणनाका, सगळे कडेन आसा. आणि बाकीचे जर फ्लॅग पळयत, पणजे सेंटराक आहा तो, कोर्टान आहा तो, तेंचो कलर पळयत आनी हेचो जर कलर पळयत जाल्यार तुमकां खूब डिफरन्स दिसतलो सारको. कितलो बुरसो जाला पळय सारको. व्हायट जो कलर आहा न्हू तो ब्रावन जाल्लो आसा. आनी हो जाला एकूच कारण बॉक्सायट. आयज जी बॉक्सायट मुवमेंट जाता पोर्टान न्हू, कितें आख्खी वास्को सिटी आनी मुर्मुगांव तालुका हेणी सगळे टोटल डस्टी करून सोडलेले आहा. ईच एंड एवरी जाग्याचेर धूळ, सगळे कडेन धूळ सोंसता आमी. आयज ही बॉक्सायट पोल कसो ब्रीथ करता, सेम आमी आयज बॉक्सायट ब्रीथ करता. हांव मुरगांवच्या आमदाराक आनी वास्कोच्या आमदाराक एक रिक्वेस्ट करता,
खारेवाड्या जेटीचेर वच, थंयसर उबो राव आनी थंयसर बॉक्सायटाचे जे क्लाउड्स आहात न्हू हे तुमी पळया आनी तुमकां मागीर कळटलें की बाबा पोल्युशन कितल्या प्रमाणान आहा तें. पोल्युशन बोर्डाक कांयच पडोन वचोंक ना. पोल्युशन बोर्डान जे ऑफिसर्स आहात न्हू ते येता, इन्स्पेक्ट करता आनी वयता. कळ्ळें तुका? तांकां तूं कितलीय कंप्लेंट केली न्हू ते म्हणटा पोल्युशन ना म्हणून. पूण हें पोल्युशन जें आमकां दोळ्या फुड्यान दिसता न्हू तें आमी भोगतात आसता. आयज नुस्तें मार्केट आसा, फ्रूट मार्केट आहा, वेजिटेबल मार्केट आहा, हेचेर सगळ्यांचेर बॉक्सायट पडलेली आसता. आनी आयज बॉक्सायटाचो सारको व्हडलो परिणाम ह्या फ्लॅगाक जाला. आनी ह्या फ्लॅगाक जो परिणाम जाला हो सगळो फ्लॅग डस्टी जाल्लो आसा. आनी हो फ्लॅग जर तुमी नितळ दवरूंक शकना जाल्यार ह्या जाग्या वयलो प्लीज काडा, तो देशाचो अपमान जावपाक. मडगाव नगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण ना असो आरोप मडगाव नगरपालिकेचो नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान केला. मडगाव पालिकेच्या लेखापालकाक चड पगार दिला. रिक्षा घेतल्या तांचो उपेग जायना त्या खातीर पालिकेक लुकसाण जायत आसा. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी नगरसेवक घनश्याम शिरोडकारान केल्या. आमचे मडगांव म्युन्सिपालिटीन जें कितें लक्ष आसूं जाय सगळ्या ऑफिसरांचें आनी आमच्या सगळ्यांचें त्या जाग्यार लक्ष नासल्या कारणान एक तुमकां एक DMN लेटर धाडला मडगांव म्युन्सिपालिटीक की असो एक स्टाफ आसा अकाउंटंट म्हणून ते अशी तेजी स्केल वेगळी आनी ते इतले पयशे एक्स्ट्रा हे सगळे घेता. तेजें जर कॅल्क्युलेशन जर करता जाल्यार ते सादारण 15 ते 16 लाख रुपया एक्स्ट्रा जाल्ले आसा आपले आमचे अकाउंटंट म्हणून हांगा आसा. हे DMN लेटर धाडला इमिडिएटली हेजेर इन्क्वायरी करची आनी कळोवची म्हणून. आनी हाजेर आतां पर्यंत कितें एक्शन जालां, कितें 16तल्यान कितें एक्शन जालां कितें ना तें कांय खबर ना. ऑलरेडी ते स्टाफान पयशे घेतिल्ले आसा आनी अशेंच करून आमचे नुकसानी दिसान दीस वाडत आसा. आमचे जे ट्रक ते घेतिल्ले आसात 40 लाखाचे, तेजेर कसलें एक्शन ना अजून पर्यंत. ते तशेंच पडून आसात. ते रिक्षा घेतल्यात तेय तशेंच आसा. पूण दिसान दीस आमचो सगळो पयसो रेव्हेन्यू असो वेस्ट जायत आसा. असले परिस्थितीन आमकां पगार जे आमी सदीं 30 तारीख पर्यंत जे घालताले ते आमी पयशे पगार घालूंक शकना कित्याक पगार दिसान दीस वाडत आसा. पगार घालूंक शकनात. आतां 10-15 तारीख पासून पगार जाल्ले आसा. म्हणून म्हाका दिसता की हाजेर बारकायेन सगळ्यांनी लक्ष दिवपाचें आसा कितें चल्लां तेजेर आनी गव्हर्मेंटान इमिजिएटली हेजेर एक्शन घेवपाचें आसा. हे रिकवरी पयशे जावपाक जाय म्युन्सिपालिटीचे पयशे. जरी कॉमन कॅडराचो जरी स्टाफ जरी आसलो तरी पयशे हे शेवट आमच्या म्युन्सिपालिटीचे गेल्ले आसा ते रिकवर जावपाक जाय. गोंयांत अपघातांचो आंकडो वाडटा तो बेशिस्तपणान गाडयो चलयिल्ल्यान तशेंच येरादारीचे नेम मोडिल्ल्यान जातात अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. स्वताच्या बेशिस्तपणाक लागून दुसऱ्याचो जीव वचूं येता हाची जाणविकाय तशेंच त्या विशींची संवेदनशीलताय गाडयो चलोवप्यां मदीं आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. स्पीकर सर, आमचे जे धांवजे आसा जे कुमारजाव वचपाचो रोड आसा जो ओल्ड गोवाच्यान थंय आमकां एवरी टायम इतले ट्रॅफीक आसता की 2-2, 3-3 किलोमिटर आमकां लायनी लागता दोनूय सायडीच्यान. जेन्ना आमकां एम्बुलन्स सुद्दां जरी येयली जाल्यार आमकां इतलो ट्रॅफिकाक लागून प्रॉब्लेम जाता. कारण हांव ऑनरेबल CMा कडेन मागतां की आमकां जाता तितले बेगीन थंय एक फ्लायओव्हर काडून आमकां दिवचो. कारण काल सुद्दां एक व्हडलो एक्सिडेंट जालो. स्पीकर सर, काल 2 जाण भुरगे ऑन द स्पॉट गेले. आमी जेन्ना एम्बुलन्साक कॉल केले म्हाजी टिमूय पावली थंय. तेदो पर्यंत एम्बुलन्स येता म्हळ्यार थंय 2 ट्रेनीचे गेट पडली. कालची गजाल सांगता, परची बी न्हय कालची. काल 2 जाण भुरगे ऑन द स्पॉट गेले कारण 45 मिनिट्सांनी एम्बुलन्स येयली. कारण एवरी टायम कोणाक एग्जाम दिवपाक, कोणाक कामाक वचपाक, बाकीच्या कसले कामाक जॉबाक वचपाक प्रत्येक टायमाक थंय हेवी ट्रॅफीक जाता. सो जाता तितले बेगीन हांगासर ते ओव्हरब्रीज जावपाक जाय किंवा फ्लायओव्हर्स हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता. त्याच बरोबर लोकांक एक मानसीक त्रास जाल्लो आहा थंय. कारण एवरी डे लोक थंय झगडी जाता. कोण आपल्याक प्रत्येक टायमाक ट्रेनीचो टायम जाला म्हणटा आनी प्रत्येक टायमाक आपल्याक बेगीन पावंक जाय हे लोकांच्या मतीन आसा. म्हणजे तो कशा कसो येता कारण ट्रेन येवपाक एक मिनीट आहा म्हणल्यार पयलीं आमकां वचोंक जाय. म्हणून हेजेर सातत्यान जाता तितले बेगीन हेजे पर्याय काडपाक जाय. कारण ओल्ड गोवा लायन लागता ती आज मार्शल पर्यंत लागपाक लागली. सो जाता तितले बेगीन हे काम मुख्यमंत्र्यान करचें. थँक्यू. स्पीकर सर, त्यांनी विषय काढला म्हणून सांगता. काल ॲक्सिडंट जे जावन 2 भुरगे एक्सपायर्ड जाले ते स्वता म्हाज्याच मतदारसंघातले. एकाच वाड्या वयले. तांचेर स्कुटरीन ते वयताले आनी दुसरे गाडयेन तांकां डॅश मारलो. डॅश मारून ते त्या कंपाऊंडाचेर पडले आनी एकटो स्पॉट गेलो, दुसरो हॉस्पिटलान वयता समोर गेलो.
सगळी चौकशी केल्या उपरांत रफ ड्रायव्हिंग जें आशिल्लें तो ती गाडी घेवन वयतालो तेजें रफ ड्रायव्हिंग आशिल्लें इतक्या स्पिडीन ताणें तांचेर धक्को मारला त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे गोंयांत दिसाक 5 ते 6 एक्सिडेंट जाता आनी एक्सिडेंटल डेथ मिनिमम टू मिनिमम दिसाक एक एक्सिडेंटल डेथ जाता आमी एकदां कोरोनाक भियाताले म्हणजे कोरोनाक दिसांतलो एक मनीस गेलो जाल्यार आमकां दिसतालो एक मनीस गेलो मरे म्हणून आनी हांगा तर यंग भुरगे 30-35 पयर सांग्यार गेले सांग्यार एक्सिडेंट जालो त्या टँकरीन ताका मारलो म्हणटा तसो एक रफ ड्रायव्हिंगाचेर खंय तरी कंट्रोल येवपाची गरज आसा आमी गोवोरमेंटांत रुल्स रेग्युलेशन सिग्नल सगळें हाडटले बट तरी सुद्दां म्हणजे ड्रायव्हिंग हे कंट्रोल जो पर्यंत करिना मोबायल आमी जो ड्रायव्हिंग करता आसतना यूज करता पळय न्ही तो बंद करिना तो पर्यंत अशें जातलें त्या खातीर नो डावट तेणी तो फ्लायओवर बांदपाक जाय एम्बुलन्स मातशी उशीर जाली म्हाका सगळें पडटा इवन दो हांव मुद्दामून कळपाक त्या रस्त्यान येवपाचें हांवेनूच बंद केलें हांव स्वता त्या रस्त्यान आतां येयना हांव बाणस्तारीच्यान येता मुद्दामून म्हणजे केन्नाच त्या रस्त्यान येवपाचेंय बंद केलां त्या खातीर बट एक आमकां खंय तरी म्हणजे स्पिडीत धांवत रावले मोबायल सगळ्या विशेश करून भुरग्यांक आनी ड्रायव्हिंग करता त्या सगळ्या लोकांक सांगूंक सोदता खंय तरी ड्रायव्हिंगाचेर कंट्रोल दवरचो स्कुटरीन भोंवता तोय मनीस आमचोच आसा तो तेकाय जीव हा म्हणटा तो स्कुटरीन भोंवता तेका 4 व्हिलरवाले केन्नाच सायडीन आनी 6 व्हिलरवाले पळयनात त्या ती दुसऱ्याक रस्त्यार आसता तेकाय बी तांणी पळोवचें ही म्हजी विनंती. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटीन हांगा सोंपता हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.